बेकायदेशीर बांदकामांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पंचायत राज कायद्यांत कितें तरतुदी आसात ते कोर्टान पळयले। बेकायदेशीर बांदकामांचेर कितें कारवाय करपाक शकता हे कोर्टान तपासून पळयला। तशेंच पंच, सरपंच आनी उपसरपंच हांचें नेमकें काम कितें हाचेरूय कोर्टान चर्चा जाली। तशेंच बेकायदेशीर बांदकामांक तेंको दिल्ल्या सरपंच, उपसरपंचाचेर कितें कारवाय करूं येता हाचेरूय चर्चा जाली। ह्या प्रकरणाचेर फाल्यां परतून कोर्टान सुनावणी जातली। फाल्यां कंटिन्यू जातले। बेजिकली कोर्टान पंचायत राज एक्टाची प्रोविजन आज पळयली आनी तातूंत कितें मेकॅनिजम आसा इलिगल कन्स्ट्रक्शन स्टॉप करपाक तांच्या अगेन्स्ट कितें एक्शन घेवंक शकता त्या विशयीची सगळी जी प्रोविजन आसा पळय पंचायत राज एक्टान ती आज कोर्टान पळयली। ताजे बरोबर पंच मेंबर मागीर सेक्रेटरी, सरपंच, डेप्युटी सरपंच ह्या लोकांची ड्युटी कितें आसा पंचायत राज एक्टा अंडर आनी तांची ड्युटी ती कशी करपाची आनी कितल्या टायमान करपाची ह्या विशयीचेर कोर्टान डिस्कशन जालें। ताचे फुडें वचून समज जर सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर आनी जे सेक्रेटरी आसा आनी जर आपली ड्युटी जर परफॉर्म करूं ना समज जर तांच्या अगेन्स्ट कितें एक्शन घेवंक शकता ह्या विशयीचेर आज डिस्कशन जालें कोर्टान, ताचेर आर्ग्युमेंट्स जाले। तशेंच फुडलो एक विशय आयलो की हेल्थ एक्टाच्या अंडर जे बेकायदेशीर बांदकाम आसता तांकां सर्रास परमिशनां दिता इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन दिवपाचें ह्या विशयाचेर आज भासाभास जाली कोर्टान आनी ताजें प्रोविजन आसा हेल्थ एक्टाचें हें कशें इंटरप्रीट करपाचें हें परमिशन अशी नॉर्मली तुमी जेन्ना घर बांदता जावं कितें कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना हेल्थ एक्टाच्या अंडर तुमकां परमिशनां लागता। वेरेज हांगासर जी बेकायदेशीर बांदल्या पळय न्ही तांकां कांय परमिशनां नासतना हेल्थाच्या अंडर इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन दिता। सर त्या विशीं कोर्टान आज आर्ग्युमेंट्स आयकून घेतले। कोर्टान आपले थोडे ऑब्जर्वेशन केले ह्या विशीं। आतां ह्या विशयाचेर फुडें आतां आर्ग्युमेंट जावपाचें आसा। फाल्यां 2:30 परत कोर्टान केसी दवरिल्ली आसा।